नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चिंबलाच्या प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पा आड चिंबलकारांचे खर आंदोलन चालूच. बेरेस्तारा पुलिसांनी लोकांचो आवाज दामपा खातीर सिग्नल जॅमराचो वापर केल्ल्यान चाळावले थळावे. सरकारान हातीन घेतिल्ल्या नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांचे काम 6 म्हयन्यां भितर जातले पुराय जाल्यार साळावले जावपी 100 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम जातले फुडल्या वर्सा पुराय. मंत्री सुभाष फळदेसायाची विधानसभेत माहिती. स्वताच्या जाग्यार घर बांदून EHN नंबर घेतिल्ल्यांक वीज आणि उदकाची जोडणी दिवपा खातीर पंचायत 1 म्हयन्या भितर आदेश करतले. जारी. मुख्यमंत्र्यान आमदार गोविंदाक दिली जाप. हरमलच्या ओथेल्लो ह्या रेस्टॉरंट आणि रिसॉर्टाचेर प्रशासनाची कारवाय. खाजन जमीन आणि मिठागराच्या सुवातेर कसल्याच परवानगी बगर केल्ले हे बेकायदा बांदकाम. स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस आणि गोंय मुक्ती दीस ह्या राष्ट्रीय दिसांच्या सुवाळ्याक गैरहजर रावले जाल्यार नगरसेवकांचो पगार जातलो कट. सांखळे पालिकेच्या नगराध्यक्षाची शिटकावणी. पालिका मंडळ बसकेत घेतलो निर्णय. कार्निवल फ्रुटांत आसपी इनामां दिवची वाडून आमदार निलेश काब्रालाची मागणी. मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून सोडयता प्रश्न. मंत्री रोहन खंवटेची माहिती. आणि आता खबरो विस्तारात. बेरेस्तारा सुमार शेकड्यांनी आंदोलक मांडवी पुला लागसार एकठांय आयिल्ले. मात पुलिसांनी ह्या आंदोलकांची विधानसभेत वचपाची वाट सगळे रस्ते बंद करून आडयली. आमकां हो प्रकल्प नाकाच, हो प्रकल्प स्क्रॅप करात अशा निर्णयाचेर चिंबलकार ठाम रावले. मजगती हो प्रकल्प कायदेशीर आसा अशें आदवोगाद जनरल देविदास पांगमाचें म्हणणें. सुमार 19 दीस जाले चिंबलकारांचे प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पा आड लढाई सुरूच आसा. बिरेस्तारा जाल्ल्या व्हड आंदोलनाक चिड्डोवपाक पुलिसांनी तांत्रीक शस्त्राचो वापर केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयले. विधानसभेचेर काडिल्ल्या महामोर्चाचे लाय वाडोवपा खातीर पुलिसांनी सिग्नल जॅमराचो वापर केल्ल्यान आंदोलक तिडकले. तशेंच पुलिसांक धारेर धरले. माहिती पावोवपा खातीर मिडियाक आडोवप हो लोकशायेच्या 4थ्या स्तंभार केल्लो हल्लो. तुमकां माहितीचे प्रसारण आडोवपाचो अधिकार कोणे दिलो अशा शब्दात पत्रकारांनी पुलिसांक जाप विचारली. तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. मजगती बुधवारा ह्या मॉलाचो बांदकाम परवानो रद्द केला. तशेंच प्रकल्पाचे वाटेंचे पंचायत संचालनालय आणि BDO हांचे सगळे आदेशूय रद्द केल्यात. निर्णय गांवकारां वाटेन लागला. तरी प्रकल्प पुरायपणान रद्द जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशे आंदोलक म्हणटात. आता हो प्रकल्प रद्द जाता काय ना सरकाराच्या निमण्या निर्णयाचेर गोंयकारांची नदर तिगून आसा. आता एक व्हडली वाईट घडवणूक कंडेम करपा सारखी, सरकाराचो निषेध करपा सारखी आज विधानसभेत ते प्रश्न उपस्थित करताना लोकांचा आक्रोश तांकां कळपाक जायना म्हणून या सरकारान हांगासर नेटवर्काक एका सगळो प्रॉब्लेम जावचो म्हणून जयमार हाडून लायिल्लो आसा. निषेध करा. वहाँ पे फायर का और एम्बुलेंस का नहीं लेके आया. इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है. इमरजेंसी सर्विस All networks are working. That is from my side. All mobile networks. पर मैडम किसके ऑर्डर पे बंद किया गया था? अभी बंद किया है. ये चैम्बर किसके ऑर्डर पे भेजा गया? ऑर्डर पे बंद किया गया था. When it is not working, then what you? मैडम नहीं ऑर्डर में गाड़ी यहाँ पे आई है. सबका नेटवर्क नहीं जा सकता है ना. ये हटा सकते हैं ना मैडम. यहाँ पे कौन सी हमने पूछा उनको चालू है, वो चालू है बोला उसने. नेटवर्क गेलर है सबका नेटवर्क गया था मैडम. मैडम अभी ये गाड़ी लेकर आए थे ना मैडम. जो बेसिकली क्वेश्चन और मैडम जामर वैन आते ही नेटवर्क कैसे चला गया? जामर वैन आते ही नेटवर्क कैसे चला गया? अब साइड हो जाएगी. ये आम आदमी की आजादी, आम आदमी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता मैडम. आप लोग कर ही रहे हैं पिछले 2 तो आम आदमी की आवाज भी हम उठा नहीं सकते मैडम. बंद कर रहे हैं मैडम. मैडम किसने बोला है? इधर ऑर्डर है. एम्बुलेंस अभी उनको वैन को हटाओ ना. जैसे अभी उस तरह वैन को भी जगह जाने दो.
मजगती चिमलाच्या थळाव्यांनी काढिल्ल्या मोर्चाच्या विशयावयल्यान विरोधी आमदारांनी विधानसभेच्या हौदात धाव घेतली. चिमलाकारांनी आंदोलन करचे न्हय, तांच्या 4 वांगड्यांनी येवन म्हज्या वांगडा चर्चा करची, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवप काय ना हाजेर कायदेशीर सल्लो घेतले. तशेंच आमी कोणाकच अटक करूंक ना, कलेक्टर गांवच्या लोकांकडेन चर्चा करता. ही बायलां आपखुशीन पुलीस व्हॅनात गेल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. जर कलेक्टर ऑलरेडी गेला ते तूय गेल्लो तुकाय सांगलेलें तेका जाय जाल्यार घेवन यो म्हणून अरेस्ट केले अरेस्ट कोण येयले तूं कितें आश्वासन दी मरे तेका येवनी मरे तूं स्टेटमेंट करून आंदान यान घायल तेंका भितर अरेस्ट केले सगळे अरेस्ट केले मागीर यू मेक अ स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर तांकां काल क्लियर कट आश्वासन दिवपाचें ते दिलां तेंकां सांगलां अजुनूय ताका उलोवपाक जाय आसत तेंच्यांनी येवचें ते सांगचें तुवें तांकां आश्वासन दिलां थंयसर सरकाराची 4 लाख सुमार जागा आसा 4 जागा कितें स्क्रॅप करता तूं सिधा फुडें मीठ कित्याक खाता रे सरकाराचे ते 4 लाख स्क्वेअर मीटर सरकाराची जागा तितून फक्त 20-20 हजाराचे फक्त 2च प्रोजेक्ट येता तर उरलेली जागा आसा तांच्यांनी म्हटलं बायोडायवर्सिटी पार्क करपाक जाय तळ्याच्या भोंवतणी डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता बायोडायवर्सिटी तांकां तो रस्तो सकयल पर्यंत गेल्लो नाका तो रस्तो आमी व्हराना सकयल पर्यंत आमी क्लियर कट सांगला तांकां आन्सरार रावा आनी मागीर वचा मरे 10 मिनटां बसपाक कितें जाला असले नॅशनल प्रोजेक्ट आमी आडायल्यार देश फाटी उरतलो. आदी बीडीओ कडल्यान घेतिल्ले बांदकाम फुडें व्हरपा खातीर पंचायत उपसंचालका कडल्यान गरजेची परवानगी घेवपाचे निर्देश जिल्लो न्यायालयान दिले आनी न्यायालयान हो प्रकल्प बेकायदेशीर जाहीर करूंक ना अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगम हाणें सांगलें. हो प्रकल्प कायद्या प्रमाण आसा आनी योग्य अभ्यासाचेर आदारिल्लो राष्ट्रीय प्रकल्प आसा. अशे प्रकल्प थांबोवंक मेळना अशेंय ताणें स्पश्टपणान सांगलें. युनिटी मॉलाचें जे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा पळय ती टॅक्निकल इशू ताणें डिसायड केला की व्हिडिओक पावर आसा ऑर्डर पास करपाची काय डेप्युटी डायरेक्टराक. ताणें म्हणलां की डेप्युटी डायरेक्टराक पावर आशिल्ली ऑर्डर पास करपाची व्हिडिओक ना. आतां जालां कितें हायकोर्टाचे 2 जजमेंट आसा. एक जजमेंट म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टराक पावर असले केसीक जेन्ना लायसन्स पंचायत रिफ्यूज करता तेन्ना. एक म्हणटा व्हिडिओक पावर आसा. सो 2 तरेचे 2 हायकोर्टाचे जजमेंट आसा. आतां हांणी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणलां की ना डेप्युटी डायरेक्टराची तुमी ऑर्डर हाडपाची. सो ताणें कितें म्हणलां की तुमी कायदो फॉलो करा आनी लायसन्स घ्या आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू करा. पण ही जी ऑर्डर बीडीओन पास केल्या ती रॉंग ऑर्डर पावर डेप्युटी डायरेक्टराक आशिल्ली. ताणें अशें म्हणूंक ना की हें स्ट्रक्चर हें कन्स्ट्रक्शन इलिगल जावं तें बांदूं शकना अशें कांय ना. हो फक्त टॅक्निकल इशू जाल्लो आसा आनी ताका एक म्हणजे लायसन्स तो म्हणटा घे आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू कर म्हणटा. ताणें ऑर्डरीनूच म्हटलां नवें लायसन्स घे आनी मेरिट्साचेर ताणें म्हणूंक ना की कन्स्ट्रक्शन इलिगल जावं हो प्रकल्प आसा तो ताका कितें कसली अडचण आसा आनी कायद्यानूय ताका कांय अडचण ना. सगळो इशू आसा ते पळयला सरकारान कितलेशेच ऑथॉरिटीनी स्टडी केल्या. आतां हें जे वॉटर बॉडीचेर इशू आसा पळय ताजेरूय स्टडी जाल्ले आसा. ते जे स्ट्रक्चर आसा पळय ते वॉटर बॉडीनूय येना बफर झोनानूय येना. ताजे पूर्ण स्टडी करूनच तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा आनी हो प्रोजेक्ट नॅशनल प्रोजेक्ट आसा. प्रत्येक स्टेटीन युनिटी मॉल येता. आमच्या गोंयानूच येता अशें ना हें आनी हो नॅशनल प्रोजेक्ट अख्ख्या गोंयान अख्ख्या इंडियेक चालू आसा. आनी असले नॅशनल प्रोजेक्ट आमी स्टॉप करूं शकना आनी आडोवं शकना. आमी पळयलें की आमी नॅशनल प्रोजेक्ट सारके एअरपोर्ट आमी हाडिल्लो मांडवी ब्रीज हाडिल्लो ताचो कितें इफेक्ट जालो डिले जालो. पूण असले नॅशनल प्रोजेक्ट स्टॉप जावं शकना. हे गरजूच आसा. देश आमचो फाटी उरतलो असले नॅशनल प्रोजेक्ट हाडयले जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नव्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सभाघरांत दिलें. तशेंच साळावले जावपी 100 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम फुडल्या वर्सा पुराय जातलें अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. Fear and anxiety in the minds of the people as large areas, especially in Salsette, Bagdes, Mormugaon and Ponda talukas, which are facing irregular, low pressure and tanker dependent supply, despite repeated assurances of 24/7 water. Households, hospitals, schools and small businesses are being forced to plan their lives around unpredictable water cuts. And therefore, I urge the Honourable Minister for Drinking Water to place before this House a clear time-bound plan to stabilize sources, reduce leakages, end tanker dependence and ensure equitable daily supply to every village and ward. As listed below,
that all the projects I'm going to announce now, along with the reservoirs, conveying and distribution pipeline, replacement of old and aged pipelines in a phased manner is also being taken up on priority in improvement of water supply in the state. Work of replacement of 217.80 kilometers of pipeline is in progress. Speaker sir, I would bring to the notice of House that the new initiatives that we have taken up and we are going to complete the entire process in another 6 months. All those projects, 25 MLD water treatment plant at Ganjem in Valpoi constituency, which will yield 25 MLD of water and is going to complete by April 2026. 30 MLD water treatment plant at 2M in Mandrem constituency. It is 30 MLD which will yield 30 MLD going to complete April 2026. Both these projects, approximately 80% of the work has been completed, and we are trying to achieve this in another 4 months to get it fully commissioned. 5.6 MLD pressure filter plant at Asgaon in Sholim constituency, which will be commissioned in 2026. The augmentation of Asnora WTP plant by 30 MLD, which is going to be completed in May 2026. 100 MLD water treatment plant at Salaulim, that is in progress on schedule, and it is going to complete May 26. The major, the yield that we will get 100 MLD at a time. 15 MLD W treatment plant at Morlem in Poriem constituency is going to complete in November, about 11 months to go. पयली EHN क्रमांकाच्या आधाराचेर घरां आणि वीज जोडणी मेळटाली, मात उच्च न्यायालयान हाचेर बंदी घातली. ह्या विशयाचेर ॲडव्होकेट जनरल आणि कायदेशीर पंगडा वांगडा चर्चा सुरू आसा. पंचायत कायद्यात गरजेच्यो दुरुस्त्यो करतले आणि स्वताच्या जाग्यार घर बांदून EHN नंबर घेतिल्ल्यांक वीज आणि उदकाची जोडणी दिवपा खातीर पंचायत 1 म्हयन्या भितर आदेश जारी करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलें. आमदार गोविंद गावडे हाणें ह्या विशीं सभाघरांत प्रश्न विचारिल्लो. नदीचेर जमनीचेर आसात किंवा गव्हर्नमेंटल लँडाचेर त्यांनी बांदिल्ले आसात, अशे केसीस तुम्ही कन्सिडर न केल्या कोता घेता. पूण ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन क्लियर आसा, ह्या घरात तरी तुम्ही लाईट कनेक्शन्स आणि उदकाचे कनेक्शन दिवचे अशें हांवें फाटले फावटी मागणी केल्ली आशिल्ली. त्या वेळार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आशिल्लें वी विल लुक इन टू द मॅटर. बट आज 6 महिने जाले ह्यो सगळ्यो कांय गोष्टी जायना, कारण ही बेसिक एम्युनिटी आसात. दो द हायकोर्ट हॅज गिवन अ डायरेक्शन्स, आय थिंक इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट, हू द गव्हर्नमेंट इटसेल्फ हॅज गिवन द नंबर टू दिस पीपल. आणि म्हणून माझी मागणी परत एकदा असा, हे सगळे ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर तुम्ही कन्सिडर करून इमिडिएटली दोन्ही डिपार्टमेंटांनी जे कन्सर्न कोणाचेच काय ऑब्जेक्शन ना आणि आपली स्वतःची जमीन घेऊन त्यांच्यानी ही घर बांधिल्ली आसा तांकां दिवचे अशें म्हजे प्रामाणीक आणि सिन्सियर मागणी परत एकदा ह्या ऑगस्ट हाऊसाक आसा. आमी EHN नंबराचेर हाऊस आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाज्या पयलीं दिताले. हितून 2 डिपार्टमेंटनी, तिसरे डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंटूय इन्वॉल्व आसा. EHN नंबराक आमी सगळ्या जाणांक हाऊस कनेक्शन आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाज्या पयलीं दिताले. हायकोर्टात हे बॅन केले आणि हायकोर्टात बॅन केल्या उपरांत आमकां ऑलरेडी म्हणजे लिगल हाजेर एजी आणि आमची लिगल टिमूय हे करता की हेजेर लेजिस्लेचर येवपाचो काय सुप्रीम कोर्टात हे ती म्हाका विदीन फ्यू डेज वी आर कमिंग अप विथ अ ऑर्डिनन्स ह्या विशयाचेर आणि आमी तांकां जाता तितके बेगीन उदक आणि लायट जी एक्झिस्टींग घरां तेका दितले. जाल्यार कितें मोठ्या प्रमाणात स्लम डेव्हलपमेंट जाल्ल्या कारणान मायग्रन्सी जाल्ल्या कारणान ताका हेन्सफोर्थ तू जो विषय म्हणटा प्रॉपर गोंयकार त्या खातीर ताका पंचायतीकूय बी एखादो अमेंडमेंट हाडचो पडटलो की एटलिस्ट म्हणजे बाबा आपल्या जागेत बांदलेलें घर म्हणजे तेजी लँड तरी टायटल क्लियर आसता ताका दिवचे. हाजेर आमी ऑर्डिनन्स जो आसा पळय हो पंचायतीकूय काडचो पडटा, तो काडटा आणि जाता तितके बेगीन म्हणजे हे सोल्युशन धरून जाल्यार 15 दीस ते 1 म्हयन्याच्या भितर सोल्युशन येतलें हांव इतकें एश्युअर करता.
हरमलच्या ऑथेल्लो या रेस्टॉरंट आणि रिसॉर्टाचेर प्रशासनान व्हड कारवाय केल्या. हरमलच्या खाजन जमीन आणि मिठागराच्या सुवातेर कसल्या शासकीय परवानगी बगर बेकायदो बांदकाम केल्ल्याचो ठपको दवरून पेडणे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक हाणें हे पुराय संकुल बेगोबेग सील करपाचे आदेश बुधवारा दिल्ले. उपरांत बेरेस्तारा हाका कुलूप घातले. ह्या विशीं चड म्हायती प्रमाण जंय हे रेस्टॉरंट उबें आसा ती जमीन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या मालकीची आसा आनी कोणाक ती लिजाचेर दिल्ली. ह्याच विशया वयल्यान लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि मांद्रेचो आमदार जीत आरोरकरान एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप केले. म्हाका मातसोसो दुबाव आणि वासय आसलोच. काल आमचो हसरो आमदार खंय तरी उलयल्लो म्हाका एक हे धाडला कोणी तरी व्हिडिओ की तो उजो लागलो तो खंयचो क्लब बुड्स क्लब तसलो क्लब आपल्याकडे सुद्धा असा आपल्याकडे आणि हसून पत्रकारांक सांगी म्हणजे म्हटलें कितें तरी हेका कोणाचे तरी हे तकलेन आसा विशय. म्हजें हॉटेल हांव हॉटेलां चलयना, हांव स्कुलां कॉलेजीस बीन असले चलयता. एक म्हजी ही आसा मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी आसा, 5 कडेन ब्रँचीस आसा. हांवें एक 2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसात कोणाक तरी. 10 वर्सांचो लीज, 15 वर्सांचो लीज असो. जेका लिजार दिल्ली आसा ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलोवप. जे इल्लीगल आहा ते इल्लीगल. आता लीगल इल्लीगल हे कन्सर्न डिपार्टमेंट ठरयता. सील जर केला जाल्यार ते इल्लीगल. आणि हांवें पयलीं सांगलां की जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे अशे जर जे बच केस जाले ते प्रमाणे जर आसत जाल्यार ते बंद करपाची गरज आहा आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता ती एक्शन घेवप चालू आहा. आतां हांवें एक बायट आयकल्या एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे. तो म्हणटा कितें आमचो हसरो आमदार तेणी एक बायट दिल्ली म्हणून. सो म्हाका दिसता तेका हांव हांसता ते खूब एलर्जी आहा. कित्याक म्हाजी एक नेचर ते एक म्हटल्यार हसमुख म्हटल्यार कशें आसता वायट टायमार सुद्दां तूं हसत राव, स्मायलींग फेस राव, ते एक कला आसता आनी हॅप्पी म्हणजे ती तुका कळपाक जाय. सो तेका कितें एलर्जी आनी कितें प्रॉब्लम आहा तो म्हाका कळना. हांव द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम कित्याक तो सिनियर. पूण म्हाका दिसता मदीं मदीं तो व्हांवता कित्याक मे बी एज तेजी फुडें फुडें वचत आहा तेका लागून ते मातशें ते मायंडसेट तेजे हालप आहा चालू आहा. सो जेन्ना तूं इल्लीगल करताय तेन्ना ते गोश्ट इल्लीगल. इल्लीगलाक हांव काय करूं शकना, ते डिपार्टमेंट पळयता. कोणाचेर आरोप करप हे इजी आसता पूण स्वता जेन्ना करता तेन्ना हांव मुद्दाम कित्याक सांगना तेणी जेन्ना आतां बायट दिले एक की ते आपली जमीन न्हू तो आगर एक पयली. हांव केन्नाच कोणाच्या अगेन्स्ट आनी केन्ना आयज मेरेन उलोवंक ना. पूण जेन्ना परत अगेन्स्ट उलोवंक स्टार्ट करता तेन्ना आमचें खंय तरी आमकां उलोवचें पडटा. म्हाका दिसता जेन्ना तो सांगता आपली जमीन आनी आपूण लिजार दिले जाल्यार म्हाका सगळी परमिशनां जी आहात एक्सायजाची जावं किंवा पंचायती जावं ती तेच्या स्वताच्या नांवार आहा. सो कोण कल्प्रीट कोण ना हे डिपार्टमेंट आनी सरकार ठरयतलो. स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस आणि गोंय मुक्ती दीस ह्या तिनूय राष्ट्रीय दिसांच्या सुवाळ्याक सांखळे पालिकेंतल्या सगळ्या नगरसेवकांनी हजर रावचे. एकाद्रो नगरसेवक हे तिनूय दीस गैरहजर रावलो जाल्यार तांचो 1 म्हयन्याचो पगार कट करतले अशी माहिती सांखळे पालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें दिली. बेरेस्तारा सांखळे पालिका मंडळाच्या जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतला.
आज व्हेरी महत्वाची गजाल युनॅनिमसली आयज एका कावन्सिलान आमच्या सगळ्या कावन्सिल मेंबरांनी पास केला ती म्हणजे आमचे जे नॅशनल डेज असतात 19 डिसेंबर 26 जानेवारी की दिस इज अ ऑनर टू फ्रीडम फायटर्स यांच्यानी आपले बलिदान दिले आणि आयज आम्ही त्यांच्याच खातीर ही डेमोक्रेसी उपभोगतात आणि आज आम्ही इलेक्टेड कावन्सिलर आसा सो जो कोणी ह्या 15 ऑगस्ट किंवा 19 डिसेंबर 26 जानेवारी अशा दिसांक खंयचो कावन्सिल मेंबर एबसंट रावतलो आणि हे जर कंटिन्युअसली 3 टायम जाले विदाउट एनी रिजन जाल्यार आम्ही त्यांची एका महिन्याचे रेम्युनरेशन आसा पळय ते कॅन्सल करतले सो ही असली आयज आमची मिटींग आणि आमची आज मिटींग बऱ्यापैकी पास जाल्ली आसा कार्निवालाच्या फ्लोटात वांटेकार जावप्यांक आर्थीक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा 10 वर्सां जालीं तरी अजून मेरेन फ्लोटाच्या इनामांचे पयशे वाडोवंक ना देखून ह्या वर्सा तरी इनामांचो रक्कम जो आसा तो वाडोवन दिवचो अशी मागणी आमदार निलेश काब्रालान विधानसभेत केल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून ह्या विशयाचेर चर्चा करतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली Because of fear and anxiety in the minds of carnival float participants and traditional cultural groups across Goa regarding their participation in the forthcoming carnival festivals. Carnival is an internationally recognized cultural event. Despite steep rise in cost of fabrication, logistics, manpower and materials. Honorable Speaker, the first prize amount of 1 lakh has become grossly inadequate, making it difficult for participation to even recover the expenditure. This has created apprehension that many traditional groups may opt out, which will adversely affect the quality and cultural richness of the carnival. Considering the international stature of the event and large inflow of tourists during the carnival period, there is a genuine demand for revision of enhancement of prize money ahead of the forthcoming carnival schedule on 14 to 17 February. I request the Honorable Tourism Minister to apprise his House of the steps the government intends to take to revise the prize money and provide adequate support to carnival participants so that this iconic festival continues with full spirit and dignity. कार्निवलचो विषय जो आसा आमी बल्क अमाउंट दितात ईच कमिटी जी आसता डिसाइड्स खंयच्या फ्लोटाक कितें दिवप खंयच्या चुकीचे ट्रेडिशनल आसा क्लब इन्स्टिट्यूशनल आसा फंक जंक आसा फॅमिली आसा क्लाउन जोकर आसा वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसता फॉर वीच द टोटल अमाउंट इज गिवन 20-23 समज टोटल अमाउंट टू 5 सेंटर वॉज अराउंड 6 सेंटर वॉज 40,50,000 टोटल प्राइज मनी फॉर एक्झाम्पल मडगांव वॉज गिवन 7,35,000 एज प्राइज मनी तोच 26 आमी ऑलरेडी 1 लाख वाडयलो पयर 1 लाख वाडयलो ऑन द प्राइज मनी आता प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कशी करप ही कमिटी डिसाइड करता एडिशनली लॉट ऑफ कमिटी टेक प्रायव्हेट स्पॉन्सर्स टू एनहान्स देअर कार्निवल फ्रॉम द इफेक्ट वेर इट इज हावेवर जे दोन्ही प्रश्न घाल्ले आसा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन कितें वाडोवंक जाय तें वाडोवन घेवया टीसीपीच्या स्थगीत प्रश्नावयल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो आमदार वेन्झी वेगासान प्रश्न उपस्थित केलो उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन जाप सादर केल्ल्याचे सांगून लेगीत सभापतीन टीसीपीच्या स्थगीत प्रश्नाचेर चर्चा करपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरात बोवाळ घातलो हो प्रश्न फाटल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना वेळार स्थगीत केल्लो मजगती जमीन रुपांतरणाचेर काँग्रेसीच्या भुमिकेविशीं मंत्री विश्वजीत आनी युरी आलेमांव मदीं बोवाळ जालो फाटल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना वेळार स्थगीत केल्ल्या टीसीपीच्या प्रस्नावेल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो सभापतीन टीसीपीच्या स्थगीत प्रस्नाचेर चर्चा करपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरात बोवाळ घातलो आमदार वेन्झी वेगासान स्थगीत प्रस्न उपस्थित केल्लो मजगती राज्याच्या हिता खातीर टॉप वकिलांची गरज आसा ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेवनच आमी ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करता टीसीपी खात्यान सुमार 750 कोटी रुपयांच्या महसुलांतले 1.5% परस कमी खर्च केला अशें मंत्री विश्वजितान सांगलें उच्च न्यायालयात सरकारी प्रकरणांचो बचाव करपा खातीर खाजगी वकील नेमपाची कारणां युरी आलेमावान विचारिल्ली ताचेर मंत्र्यान जाप दिली If he called it out, Speaker sir, he called out the question and he said answer as per cyclostar. No, point of order. Speaker sir, you have called question number 1. Question number 1. Speaker sir, without him calling out that question, why did the minister reply? Are the minister? Start question. Why is he answering things which are not asked? I 3 मुळ्ळा आता हे डिस्कशन कितने म्हाका समजना Start question number 1. क्वेश्चन एक्नॉलेज केला डिस्प्यूट कित्याचे फक्त कळना
give your ruling. Give your ruling. I have called out. Give your ruling without asking the question. Why did the minister reply? I just want to know this. I have If already you have called never out. asked, Start never question asked, number why one. did he reply? Start question number one. मिनिस्टर सोपलेता अरे तो विसान नसणारे रिप्लाय कित्याक दिली ताणें जर विसारू कुदनारे रिप्लाय कित्याक दिली म्हाका कळना बिकॉज गिव अ रुलिंग ऑन दिस आय विल साइट द रूल्स सर जे डिटेल्स एज पर एनेक्स्चर 1 दिलो आहे those details are not complete. We want to have the full details of the entire fees paid till date. यो जो डिटेल्स दिलो आहे तो सारखे काय इन्फॉर्मेशन ना आय वॉन्ट माय फर्स्ट सप्लिमेंटरी टू बी आन्सर्ड व्हेरी क्लियरली वी वॉन्ट दी एंटायर डिटेल्स टू बी टेबल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर वो ओतपाण आन्सर गेलते पार्टी दिलेलो ओतपाण आन्सर ए पार्टी दिलो स्पीकर सर Speaker sir, as far as 3A is concerned, all details have been given to the honorable. those details are falsifying details. All the cases that are disposed and dismissed as is of status or melna all the cases that are disposed and dismissed. We want why you haven't given us this information. What information? Again explain to me. In the last 5 years, more than 710 crores of rupees for the state exchequer. Amount of money spent on the court cases is less than 1.5% of the revenue that is earned by this department for the state. Many times there are complex issues. We have lawyers like Tushar Mehta, the Solicitor General of India, who advises us and who advises us on the panel of lawyers that we have to take to defend the matters of the state of complex nature. मजगतीं जमीन रुपांतरणाचेर काँग्रेसीच्या भुमिकेविशीं मंत्री विश्वजीत आनी युरी आलेमामा मदीं बोवाळ जालो. जमनीचें रुपांतरण करून काँग्रेसीन गोंय काबार केलें अशें मंत्री विश्वजीताचें म्हणणें. काँग्रेसाचो लिडराचो ऑपोजिशन ह्या लोकांनी चड आनी चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्लें आसा 9.5 कोटी रुपया आनी हे अधिकारा टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ गोवा बाय कन्वर्टिंग द लार्जेस्ट लँड. अरे बापरे मुख्यमंत्री असलो तेन्नाचे गोष्ट बापयचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यात पेक्षा चड एफिशियंट मुख्यमंत्री जो आशिल्लो आनी ते आमी कोणी हावजान जर बसल्या त्या लेवलाचेर पावचे ना. कोण आल्लो एफिशियंट बिकॉज एफिशियंट आल्लो आता काँग्रेस डिपेंड करता काँग्रेसीक काही करता वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टी वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरल्या बाकी आयले ह्या सायडीक तुझे काँग्रेस पार्टीचे फुडले फावट इलेक्शनात तू एकटो कलेक्टर बाकी सगळे वयता करा सर हेज मुखार एक मिनिट हेज मुखार सर एल्टन येतलो त्या एल्टनाक आमी सांबाळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एका वाटेन मतदारांक तांच्या वळखपत्राचे पुरावे दिवपा खातीर नोटीसी धाडटात जाल्यार दुसऱ्या वाटेन स्थलांतरीत मतदारांच्या पत्त्यात बदल करपा खातीर मडगांवां खासा आधार कार्ड शिबीर आयोजीत करतात. अजापीत करपी गजाल म्हटल्यार हे शिबीर मोती दोंगर वाठारांत आयोजीत केला. हे शिबीर फक्त स्थलांतरीत मतदारांक प्रोत्साहीत करपाक आयोजीत करतात असो आरोप कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केला. गोंयच्या मतदारांचेर हो अन्याय आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. कॅम्प्स जे केल्ले आहा हे लोकेशन सुद्दां पळयलें जाल्यार इजिली कळटा कोणा खातीर केल्यात. मोदी दोंगर आनी सामके दिल्ले आहा आमदाराचो फोटो बी घालून पोस्ट सर्क्युलेट जाता. आधार कॅम्प 3 कडेन दवरले आसात मडगांव भितर. सो हें सामकें क्लियर इंडिकेशन जाता की एक कसले तरी प्रूफ तयार करपा खातीर कित्याक नाजाल्यार ह्या पिरियडाक करपाक गरज नाशिल्ली. जेन्ना तुमकां खबर आसा हियरींग चलता हियरिंगा डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपा जाय त्या टायमार तुमी आधार कार्ड कॅम्प्स करता जस्ट टू क्रिएट डॉक्युमेंट्स सो दॅट इट कॅन बी यूज्ड फॉर एनरोलमेंट. हें सामकें रॉंग आहा समजला आनी आमी हेजे डिमांड करता चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आहा वा जावं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाजेर दखल घेवपाक जाय. दीस शूड नॉट बी अलाउड because finally you are depriving certain sections of their rights to be enrolled and you are giving privileges to ineligible people to come on the rolls by such malpractices. I am shocked. आताच कळ्ळां म्हाका फ्रॉम मिस्टर सावयो कुतिनो की स्पेशल आधार कॅम्प्स have been organized in this area of Margam just to correct particulars in the Aadhaar card of people who are otherwise not eligible to vote in Goa. आणि ते आधार कॅम्प करून त्यांचे नावां आणि काय कितें एड्रेस करेक्ट करून that document will be accepted for the purpose of verification. See, Aadhaar is a listed document. Supreme Court has said anybody who produces Aadhaar card with the date of birth in that document has to be accepted.
पण गोंयच्या लोकांक ह्या गोंयकारांक आधार कार्ड कांयच ना जाल्यार कितें करतात एंड दे आर इन्सिस्टिंग ऑन डॉक्युमेंट्स मोर देन आधार कार्ड एंड मोस्ट ऑफ द केसीस इवन पासपोर्ट्स बट इन दीस स्पेशल कॅम्प्स वीच सावे इज टॉकिंग अबाउट particularly the migrant voter base they are creating by using Aadhaar card to get them enrolled as a voter. This is shocking. हे पळय कसले हे पळय आतां नाडबोजे चल्ल्या त्यो हांगा हाव कॅन दीस बी एक्सेप्टेड ही स्पेशल कॅम्प करून तुमी आधार कार्ड तेंचे रेक्टिफाय करून हांगाचे एड्रेस दाखोवन दॅट वील बी यूज फॉर मेकिंग देम एज वोटर्स एनरोलिंग देम एज वोटर्स एंड दोज हू आर जेन्युइन वोटर्स फ्रॉम गोवा हू आर हॅव्हिंग आधार कार्ड वॅलीड आधार कार्ड दॅट वील नॉट बी एक्सेप्टेड. हेजेर लोकांक कळपाक जाय दॅट दीस इज अ कॉन्स्पिरसी टू समहाव एलिमिनेट वोटर्स. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्ळें. गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.